2024ची लोकसभा वेंचणूक सामकी लागीं पावल्या। वेंचणूक आचारसंहिता म्हळ्यार कोड ऑफ कंडक्ट केन्नाय लागू जावंक शकता आणि ह्या वेंचणुकेच्या बोवळात गाजता तो विशय म्हळ्यार इलेक्टोरल बॉन्ड, जाका कोंकणीन आमी वेंचणूक रोखे अशें म्हणटात। सर्वोच्च न्यायालयान 15 मार्चाक सांजेच्या 5 मेरेन इलेक्टोरल बॉन्ड विशींची सगळी माहिती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या वेबसायटीचेर घालपाक लायल्या। पुराय देशाची नदर ह्या वेबसायटीचेर आसतलीच, पूण गोंयांत कोणे कितले डोनेशन दिला आणि ते खंयच्या राजकीय पक्षाक पावला हाजेर सुद्धा राजकीय विश्लेशकांची आणि लोकांची नजर आसा। आता ह्या इलेक्टोरल बॉन्ड विशींची थोडी माहिती आमी घेवया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम म्हळ्यार वेंचणूक रोखे, कोंकणीन ताका वेंचणूक रोखे म्हणटा, येवजण नरेंद्र मोदी सरकारान 2017-2018 ह्या वर्सा केंद्रीय अर्थसंकल्पात फायनान्शियल बील वरवीं सुरू केल्ली। लोकांक वा कॉर्पोरेट गटांक सोंपेपणान आणि आपली वळख जाहीर करिनासतना राजकीय पक्षांक पयशे डोनेट करपाक मेळचे हो ह्या येवजणेचो हेतू आसलो। डोनेशन दिवपाक लोकांक SBI कडल्यान हे बॉन्ड्स विकते घेवचे पडटाले। 14 सप्टेंबर 2017 असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नावाच्या NGOन ह्या येवजणेक सर्वोच्च न्यायालयान आव्हान दिले। ह्या NGOन 3 सप्टेंबर 2017 जनहित याचिका म्हळ्यार पब्लीक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दाखल केल्ली। हाचे उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान सरकाराक आणि वेंचणूक आयोगाक नोटीस धाडिल्ली। 2 जानेवारी 2018 ह्या दिसा केंद्र सरकारान ही येवजण अधिसुचोवणी जाहीर करून चालीक लायली। 2023 हे विशीं सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू जाली। हे प्रकरणात सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांच्या मुखेलपणा खाला 5 वांगड्याच्या संविधान पिठान सुनावणेक घेतले। 16 ऑक्टोबर 2023 सर्वोच्च न्यायालयान हे येवजणे आडची याचिका ह्या 5 वांगड्याच्या संविधान पिठाक सुपूर्द केली। हे विशींचो युक्तिवाद आयकपाक 31 ऑक्टोबर 2023 सुरवात जाली आणि 2 नोव्हेंबर 2023 सर्वोच्च न्यायालयान आपलो निवाडो राखून दवरलो। 14 फेब्रुवारी 2024 निर्णय दिताना ही येवजण असंविधानीक आसा म्हणून रद्द केली। हे एनोनिमस बॉन्ड्स रायट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन तशेंच संविधानच्या आर्टिकल 19(1)(a) खाला आशिल्ले रायट टू इन्फॉर्मेशनच्या विरोधी आसा अशें आपल्या निर्णयात सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांणी नदरेक हाडून दिले। तशेंच 6 मार्च 2024 मेरेन राजकीय पक्षाक ह्या इलेक्टोरल बॉन्ड वरवीं मेळिल्ल्या निधीची सविस्तर माहिती वेंचणूक आयोगाक दिवची असो संविधान पिठान SBIक आदेश दिलो। मजगती 4 मार्चाक SBIन ही माहिती दिवपाची मुजत 30 जून मेरेन वाडोवची अशें सर्वोच्च न्यायालयाक याचिका सादर केली। इलेक्टोरल बॉन्ड वरवीं निधी घेवपी आणि निधी दिवपी हांची माहिती जुळोवपाक वेळ लागतलो अशें ह्या याचिकेत म्हणिल्ले। 7 मार्चाक सर्वोच्च न्यायालयान SBI विरोधान अवमान याचिका सादर केली। तातूंत SBI विलफुली अँड डेलिबरेटली म्हळ्यार जाणून बुजून आणि मुद्दाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाक आडनदर केल्या असो आरोप आशिल्लो। 11 मार्चाक सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान SBIची मुजत वाडोवन दिवपाची याचिका न्हयकारली आणि 12 मार्च मेरेन ह्या इलेक्टोरल बॉन्डचो तपशील वेंचणूक आयोगाक दिवचो अशें सांगले। 12 मार्चाक SBIन ही माहिती वेंचणूक आयोगाक दिल्या। हे खेरीत एक आदेशा वरवीं वेंचणूक आयोगान SBIन दिल्ली ही माहिती 15 मार्च सांजेच्या 5 वरां मेरेन आपल्या अधिकृत संकेतस्थळार म्हणजे वेबसायटीचेर घालची अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगलां।